आयज आमचे सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे जे पार्टी सोडून आयज हांगा BJP कडेन जे गेल्ले आसा हे कित्याक लागून गेला आणि कसल्या फायद्याक गेला हे आमकां खबर ना, पण एज अ काँग्रेस आमी तांकां खूब मानताले आणि आमी तेंचे खूब बरे चिंतताले की आणि तांकां काँग्रेसीनूय तांकां खूब सन्मान दिलो, मान दिलो. आतापर्यंत काँग्रेसीन तेंचे कसलेच काम त्यांच्या म्हणजे काँग्रेसीन तेंचे फाटी दवरूंक ना किंवा तांकां केन्नाच काँग्रेसीन खंय कसलो अपशब्द कांयच दिवंक ना. पण एकाएक हे वचपाचें आमकां कारण खबर ना. ते कारण आतां तांकांच खबर आसतलें. पण तरी हांव म्हणटा की आयज पक्ष सोडून जे लोक वयता, काँग्रेस पक्ष हो सगळ्या लोकांक घेवन वचणारो पक्ष आसा आणि जे नेते हे आमचे पक्ष सोडून जे चल्ले, आमची काँग्रेस पक्षा कडेन माझी सुभाष केरकर आमी पेडण्यासून अशी मागणी करता की जे लोकांनी आयज पर्यंत पक्षाक दगो दिन गेल्ले आसा, पक्षाक सोडून गेल्ले आसा, त्या पक्षान त्या लोकांची त्या मंत्र्यांची त्या लिडरांची पक्षान गय करची न्हू. पक्षान तेंचेर कडक कारवाई करची आणि हेज्या नंतर एक धडो घेवचो की परत म्हणटा ते ह्या नेत्यांक जे नेते पक्षा कडेन गद्दारी करून वयता तांकां म्हणटा ते परत काँग्रेसीन घेवचे न्हू, अशी आमची पेडण्याच्या गट समिती तर्फे आणि माझी वैयक्तीक मागणी आसा. सध्या जो काय विषय सध्या चलता, आमचो आमदार जो दयानंद सोपटे पक्षांतर करता असो जो काय सध्या गोंयभर जो काय सध्या विषय चालू आसा, त्या विशयाचेर म्हाका इतकांच बोलपाचो आसा की ही गोष्ट आमी पेपरांतल्यान किंवा अशी लोकां मदीं चर्चा चालू आसा अशी आमी आयकता. पण आमच्या विचारा प्रमाणे दयानंद सोपटे आमचो आमदार जो आसा ह्यो अशी स्टेप केव्हाच घेवंक शकना अशें आमकां एक दिसता. कित्याक तर आमच्या मांद्रे मतदारसंघातल्या मतदारांनी, काँग्रेस पक्षाच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी आयज जिवाचा रान करून आयज रस्त्यार देंवन वेगवेगळ्या तरेन आवाज उठोवन आयज जी वातावरणाची निर्मिती केली ती सुद्धा सादी न्हू तर एक आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचो जो त्या टायमाचो जो आमदार बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर भाजपाचो तो गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो आणि अशा मुख्यमंत्र्याच्या विरोधान त्या वेळार जिवाचा रान लोकांनी केल्लो आसा आमच्या कार्यकर्त्यांनी आणि ताका कितक्याशाच मतांनी लिडींग ताका आयज इलॅक्ट करून निवडून हाडलो. त्याच्या नंतर आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे लोक हे स्वाभिमानी लोक आसात. आयज ते मुख्यमंत्र्याक येद्या व्हडल्या तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चेर वचून आयज सकयल जागा दाखयली. ते कांय करूंक शकतात. हे विचारी लोक आसात, प्रामाणीक कार्यकर्ते आसात. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता एकंदर दयानंद सोपटे जो आमचो आमदार आसा ह्यो खंय तरी आपल्या कामा निमित्त गेला आसा. तो कोणूय खंय तरी आपल्या कामाक पर्सनल कामाक वचूंक शकता, पण तो पक्ष आमचो सोडचो ना. आणि ज्या लोकांनी इतकी त्याच्यार विश्वास दवरून जो आयज काँग्रेस पक्षान ताका आमच्या आयज घेवन ताका तिकीट दिवन इतके दावेदार आसतना, पक्षाचे मोठे आमचे पयलींचे नेते आसतना तांकां सायडीक दवरून ताका जी काय तिकीट पक्षान दिली आणि ताका लागून ताका निवडून हाडपाक जे त्रास काडले तेंच्या कडेन मतदारां कडेन तो तशी गोश्ट तेंचो विश्वासघात करूंक शकना अशें म्हाका दिसता.